प्रेज द लॉर्ड. बरे भाशेन गायन करून सारकी एक्झॅक्ट 3 वरां चालवलीं आसा आनी देवीक काकलुतीचो तेस 3 वरांचेर करतात. आनी जायते आमी उदीक करून पाद्री म्हणटात हो कोश्टोवपाचो वेळ. जेजू ह्या वेळार कोश्टवलो आनी ह्या वक्तार जायत्या वक्तार जेमूय येता आनी कोश्टोवपाचें खरेंच वेळ. पूण हांवें पळयलां जायते जाणांक हार्ट एटॅक बीन येता तो ह्या टायमार येता चडसो. तुमी भियेनाकात. देव आमचो काकलुतवंत देव आनी हें सुरू करचे आदीं आमी आयज शिकवणूय घेतल्यो आनी तेसूय करतल्यो. ओके, हांवें आमच्या भुरग्यां लागीं मागलां तुमी देव काकलुतीचो तेस जाणात म्हणटकूच आमी तेसूय करतल्यो. म्हणटकूच बरे भाशेन बसूनच वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. प्रितीच्या भाव भयणांनो, एक ल्हानशी काणी. एकूय बापूय आसलो खोडेगांव आनी तो मिलिट्रीन आसलो. आनी मिलिट्रीन म्हणटकूच तुमी जाणात ते मातशे कडक आसतात. कडक तांचे सारकी ऑर्डर दिली करूंकूच जाय, तांचे डिसिप्लीन. आनी ताणें आपल्या घरा लागीं एक बरोसो वाज हाडलेलो, एंटीक वाज. पळोवंकूय बरो दिसतालो, नाजूक. आनी ताचो इल्लोसो धाकटो ताचो भुरगो घरा लागीं खेळटना चुकोन ताचो हात त्या वाजाक लागलो आनी तो वाज पडोन फुटलो. आतां हो भुरगो सारको भियेलो. आतां आपलो बापूय सांजे वेळार घरा येतलो आनी आपणाक कितें करतलो आपूण नकळो. भियोन बाबडो तरतल्लो. सांजे वेळ येता येता आनीक सारको ताचे कापेरो सुटलो. वचोन वचोन आपल्या आवयच्या गपान बसता. मामा, डाडा वील बीट मी, डाडा वील हीट मी. फुडें ताणें आपल्या बापायचो घोडे कितें पळयलां आसलो. मिलिट्री म्हणटकूच आर्मीन आसा म्हणटकूच मातसो घोडे ओकोण भियेलो आसतलो. पूण जेन्ना घरा आयलो पयलींच रडोंक सुरू केलें. दाडा भितर सोदता थिंगा आसा. दाडाक कळलें कितें तरी जालां आनी कितें तरी केलां ह्या पासत तो रडटा. आनी लोक घरकान्नी लागीं विचारलें कितें जालां, कित्याक ताच्या दोळ्यान दुकां आसा, सकयल तकली घालून आसा. आनी घरकान्नीन म्हणलें, अशें हें सिग्नल करून दाखयलें, वाज फुटलेलो आसा. आनी बापूय लोज आपल्या भुरग्याशी गेलो, आपल्या भुरग्याक असो हात लायलो, आपल्या वेंगेन घेतलो आनी म्हटलें, बाबा डोंट वरी, आमच्यान तसलो वाज आनी काडूंक जाता. यू डोंट वरी. तूं म्हाका अदीक म्हत्वाचो, तूं म्हजो चड मोगाचो. वाज आनी काडुया मागीर. आनी तेन्नाच भुरग्याची दुकान सोमतीच बंद जालें. दाडाक आपल्या दोळ्यान दोळे घालूंक पडोवंक लागलो. आपूण रावतालो, बापूय म्हाका मात्तलो, तापयतलो. पूण पत्तेन जालें. बापायन मोगान आपल्या वेंगेन घेतलो. हेंच तें देव काकलूत म्हणटा ती ही. देव आमकां कितलेय पातकी जावं देव आमकां परत आपल्या वेंगेन घेता, आमकां बक्षिता. ही ती जावन आसा देवाची काकलूत. आनी हीच काकलूत इन 1930s घेवन फावस्तिना तिच्या वरवीं खेरीतपणी देवान आमचे सगळें कितलो मोग, कितलो दोयाळ हें खेरीतपणी जेजून खुर्सार मरून आमकां दाखयलें. ह्याच खुर्सांतल्यान रगत उदक व्हांवलें. आमची पातकां धुवन काडलीं आनी आमचो कितलो मोग करता तें जेजून ह्या खुर्सा वरवीं आमकां दाखयलें. देव मोगाळ, देव काकलुतवंत. कितलीं आमी पातकी जावं. आनी हेंच खेरीतपणी जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा. चॅप्टर 31:3. देवाचो मोग सगळ्यां बरोच उंच उरता. भयण पाशी आमकां. हांव ताका पयस जावन दिश्टी पडलो. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला. देखून दोयाल मोगान हांवें तुका म्हजेशी ओडून हाडला.
हांवें तुमकां ओडून हाडल्यान दोयाळ मोहाळ. आमी कितलीं पातकी जावं कितलीं पयस जावं हें आमी मागीर विचित पुत्रा सगळीं पळयता. आपलो पूत पयस केला, बापूय आपूण धांवून वेता आनी तांकां वेंग मारता, उमें घेता. कितलो दोयाळ मोवाळ हो आमचो बापूय. स्तोत्र 136 स्तोत्र 136 पयलीच वड आमकां अशें म्हणटा, आयकुया. सर्वेस्पराक दिनवासार तो खरेंच बरो, ताचो माये मोग मिटमेन नासलोलो. ताचो माये मोग मितमेत नासलोलो. होय, आमी कितलीं पातकी जावं, कितलीं आमी दोळडीर जावं, कितलीं आमी पयस वचूं, ताचो मोग तितलोच सदांच उरता. आमचें सगळें दोयाळ मोवाळ आमचो देव. हेंच मनान धरून आमी खरेंचपणी हो तेस करतले. जाल्यार उबी रावया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपठो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरये कुरपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे टाय आसा, वस्त्र्या मोदें तूं सदैव आनीक सदैव तुजो पूज येसू. भगवती मोरये देवाची माई, आमा पापयां खातीर विनती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. सगळीं सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार देवाक, सरकार आनी प्रिथ्वीच्या रोचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यास पुताक, तो पवित्र आत्म्या उर्बेन कुर्बेन संभवलो, आंकवार मारये थावन सोलमलो, पोंस प्लाथा खाल ताणें खोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्यान मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो, सरकार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुंय तांव आनी मेची मनसुबी करूंक येतलो. पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचें बगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सासणाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां तुज्या बोव मोगाळा पुताची आनी आमच्या दोनया आनी सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर. बसया. भाव भयणानो, आयज आमी एक 5 मिस्तेर कशें आमी नियाळटल्या आनीक ह्या देवाचे काकलुतीचो अणभव आमी घेतल्या. पयलो कोण? देवीक काकलूत पातक्यां सवे. देवीक काकलूत पातक्यां सवे. भाव भयणानो, नदर मारीत आमी सगळीं चुकता आनी चुकता तेन्ना आमी जायते पावटी भियेता. हांव आतां पातकान पडलो, हांव फावो न्हय, हांव देवा मुखार रावंक पुरतो न्हय. वय, अशें आमच्या जिवितान जायतें आमकां आमचे मोतींत येता आनी आमी भियेता आनी जायते पावटी फाटीं सोदता. पूण देवाचें उतर रोमकारांक बागेवन पावलो रोमकारांक बरोवन 5व्या वेस्वरांत 20वे वडींत आमकां अशें म्हणटा, पातोक चोडोन वाडोवन वेच्या खातीर समूर्त उबी जाली. पातोक चोडोन वाडोवन वेच्या खातीर समूर्त उबी जाली. पूण पातोक चोडलें वाडलें थंय कुरपाताचें ऊन वोदीक चोडली वाडली. पळयात, पातोक वाडलें जायत आनी हे पातकाचेर झुजूंक हांगासर बागेवन पावलो रोमकारांक बरोवन म्हणटा, पूण पातोक चोडलें वाडलें थंय कुरपाताचें ऊन वोदीक चोडली वाडली.
कृपा. पळयात त्यो कितलो काकूत वंत आमी पडटा पूण तितली देव आमकां अदीक खोटाय दिता, अदीक शक्ती दिता, कृपा दिता. जायते फावटी आमी दोतोरांगेर घोडेक गेल्यात आनी दोतोरागेर गेले म्हणटकूच केन्नाय आमकां कसलें दुयेंस जालें जाल्यार एक दोतोर उमको डोस दिता, उमको डोस दिता. तो तर लागोना जितलें म्हजें मातशी थंडी वो आनी कितें दुयेंस मातशें व्हडलें तितलो मागीर मातसो सुबेज डोस दिवचो पडटा. अशेंच कितें देव आमचें सवें जितली आमी घोडेक पातकान घोडेक आमी जितली हें जाता ताचेर झुजूंक देव आमकां अदीक कृपेन भरता. पूण पातोक चडलें वाडलें थंय कृपा ताचे वून अदीक चडली वाडली. भाव भयणानो, ह्याच मनान आमी खरेंचपणी एक ल्हानशें काकलूत सारा देवा म्हज्या काकलूत आमची कोर सोमया हें येदेशें एक दुलपद म्हणून आमी देवाची काकलूत मागुया आनी मागीर मागणें करुया. काकलूत सारा ओ देव आमच्या, काकलूत आमची कोर सायबा, काकलूत सारा ओ देव आमच्या, काकलूत आमची कोर सायबा. बापा, तूं कितलो दयाल काकलुती म्हूण आमच्या पातकांचो तूं ग्रास दवरिनाय. तुवें आमचो इतलो मोग केलो की तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडून दिलोय आनी जेजून खुर्सार मरून आपल्या रोगतान आमची पातकां धुवन काडली. जेजू, तूं आमा पातक्यां पासत आयलोय. तूं कितलो काकलुतीवंत आमचें पातकी जिवीत सोडून दिवंक आनी तुजी काकलूत अणभवूंक आमकां कृपा दी. हेंच मागणें करून हो तेज हो कोण आमी करुया. आमकां भुरगीं आदार करतलीं हे वाटेन आनी मागीर ते वाटेन म्हणचें. जेजूच्या बोध दुखेस्त कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या जेजूच्या बोध दुखेस्त कोश्टां खातीर 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 महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक देवीक काकलूत ओसोक्त आनी सांडलोल्या सवें. देवाची देवीक काकलूत ओसोक्त आनी सांडलोल्या सवें. वय संवसाराचेर नदर मारल्यार जायती असोकताय आमकां दिसून येता. कितलीं भाव भयणां सांडलोलीं आसात, कितलीं भाव भयणां एकसुरी आनी अदीक करून तरणाट्यांच्या जिवितांत असलें जायतें दिसून येता. घोडेक तांकां फावो तो आवय बापायचो मोग मेळना सांडल्यान, तांकां सारकें घोडेक मार्गदर्शन मेळूंक ना, घोडेक जिवितांत सांडल्यांत, वांकडे रस्त्यार गेल्यात, असोकतायेक सांपडल्यात. आनी असले असोकतायेन आसतना भाव भयणानो आमकां मातेवाचें शुभ वर्तमान 11वो आवेशवर आमकां 28 वोड आमकां अशें म्हणटा.
सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी व्हड भार घेवन आसात ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी व्हड भार घेवन आसात ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. ओय भाव भयणानो, जेसू कोडेक जायते वसोक्त आसले. पवित्र पुस्तकान आमी पळयता जाक्यो वसोक्त तो टॅक्स कलेक्टर कसो घोडेक पडलो आनी घोडी एकसूरपणान मागीर लोक किणटा, लोक पातकी म्हणटा, बोटां दाखयता, एकसूरपणांची येता. पूण देव कितलो काकुतवंत. देव आपूण ताका पळोवन म्हणटा जाक्यो देंवून यो, म्हाका आयज तुमगेर येवंक जाय. कितलो काकुतवंत. तो पातकी मरे तेंगेर आनी कित्याक या ना, देव आपूण येता. ते सामारिकान वस्तुरेक ती घोडे जिवितान सांडल्या, कितें सोदचें नको, खूंय वेची नकडो. आनी होच काकुतवंत देव तिच्या जिवितान खरेंचपणी तिका जिविताचें उदक दिता. हांवूय घोडेक जिवितान सांडला, हांवूय घोडेक जिवितान वचोंक चुकलां. येदे वेळार आमची देवा लागीं काकलूत मागुया आनी उलो मारून तेंच दुलपोत काकलूत सरा देवा म्हज्या, काकलूत आमची कोर सोमया हें आमी गावुया. काकलूत सरा ओ देव आमच्या, काकलूत आमची कोर सोमया. काकलूत सरा ओ देव आमच्या, काकलूत आमची कोर सायबा. बापा, आयज कितलो लोक कोश्टावता, एकसूरपणांत आसा, कुटुंबान सुसेग ना आदी. जेजू तुजो पूत शांतीचो कुंवर कसो आयलो आनी ताणें खोरी शांती हाडली. तूं कितलो मोवाळ आनी दोयाळ देव. तुजी काकलूट अणभवूंक आमकां कृपा दी. सगळीं तेच करुया. जेजूच्या बोधुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोधुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. 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 आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत 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 कर. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. देवाची काकलूत कुटुंबान सगळीं आमी कुटुंबान जियेता आनी आमच्या कुटुंबान वयर सकयल जातात, टावटीव जातात. बरे भशेन म्हणणी आसा, जंय गोरवां एका गोट्यांत आसात तांची शिंगां आड्डतात वय, आनी आमच्याय कुटुंबान वयर सकयल जाता. आनी भाव भयणानो, आयज आमचे जायते कुटुंब तुटलेले आसा. आयज कितले आमचे कुटुंबान एकामेका लागीं उलयनात. भाव भाव एकामेका लागीं झगडटात. कितल्यो आमी एकामेकाचेर भावांचेर केसी घालतात. आनी आदी आयज आमच्या कुटुंबान असले परिस्थितीन आमकां कोर्टान वचपाची गरज ना, जजमेंट नाका. आज आमच्या कुटुंबान काकलूत जाय, मर्सी. आनी देवाचें उतर लुकाचें शिव वर्तमान 26 खरेंचपणी 36 वड अशें म्हणटा, तूं बापाचो दोयाळ, तुमचो बाप दोयाळ, तशेंच तुमी दोयाळ जायात.
तुमचो बाप दोयाळ तशीच तुमी दोयाळ जायात. आमच्या कुटुंबान तूं सारको हांव सारको म्हजें सारकें अशें म्हणून गेल्यार कांय जावचें ना. दोयाळ जावन एकामेकाक आमी भोगसूंक जाय, एकामेकाक सोजमूंक जाय, सोसूंक जाय, आनी तेन्नाच आमच्या कुटुंबान खरी देवाची काकलूत दिसून येतली. आमच्या कुटुंबान शांती येतली, आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. हें आमी खरेंचपणी मागची गरज आसा. देवाचे काकलुतीक उलो मारून तेंच दुलपद काकलूत आमची कोर सोमया. काकलूत आमची घेवन आमी देवाची काकलूत मागुया. काकलूत सर ओ देव आमच्या, काकलूत आमची कोर सायब, काकलूत सर ओ देव आमच्या, काकलूत आमची कोर सायबा. बापा, तुवेंच कुटुंब घडलाय आनी कुटुंबा वरवीं तूं संवसार चलयताय. पूण आयज आमचे कुटुंब कोसळ्ळ्यात. कुटुंबान मोग ना, गैरसमज अदीक वाडल्या आनी कुटुंब तुटत आसात. जेजू कानाच्या लग्नाक हाजीर जालो आनी कुटुंब वाटायलें. काकलुतीवून जेजू आमच्या कुटुंबाची काकलूत कोर आनी तुजी काकलूत अणभवूंक आमकां कृपा दी. आमच्या कुटुंबा पासत मागून हो कोण म्हणुया. जेजूच्या बोध दुखेस्त कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध दुखेस्त कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध दुखेस्त कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध दुखेस्त कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध दुखेस्त कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध दुखेस्त कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध दुखेस्त कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध दुखेस्त कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध दुखेस्त कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध दुखेस्त कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. देवीक काकलूत संवसारांत, देवीक काकलूत संवसारांत. भाव भयणानो, संवसाराचेर नदर मारल्यार संवसारांत कितें घडटा आमी पळयता. मिडल इस्ट एक राष्ट्र दुसऱ्याचेर झुजां चालू आसा आनी ह्या झुजां मळार आमची कितलीं भाव भयणां थंयसर आसात, भिवून आसात. कालूच कोणान म्हाका फोन केल्लो, फादर मोदेंच आमकां वॉर्निंग येता, सिग्नल हें येता, आमी तेन्ना सगळ्यांनी सकयल वचूंक जाय आनी मागीर 10-15 मिनटांनी मागीर परतून गोडेक येवंक जाय भिरांतीन. मायकल जॅक्सनान कांतार केलेलें, हील द वर्ल्ड. आयज जालां कील द वर्ल्ड. आयज संवसार जाता तितलो आमी काबार करीत आसा. राष्ट्रांचेर आमीच गोडेक झाडां कातरून गोडेक संवसार काबार करता. वी आर किलिंग द वर्ल्ड. आमी आमच्याच कुटुंबांनी गोडेक मनशाक जिवा मारून आमी काबार करता. वी कील. आनी आमचो भाग्योंत पाप साहेब पोप जॉन पॉल II तो अशें म्हणटालो, ह्युमॅनिटी वील नॉट फायंड पीस अंटील इट टर्न्स वीथ ट्रस्ट टू डिवायन मर्सी. संवसाराक शांती मेळची ना ज्या मेरेन आमी देवाचे काकलुतीचेर पातये ना, आमकां संवसारांत शांती मेळची ना.
जेजू शांतीचो कुंवर आनी आमकां तो खरीच शांती दिवंक आयला आनी आमी ताचेर पातयेवची गरज आसा. ताचेरूच पातयेवन आनी आमी चुकले हांव देखून बोगसणे मागून तें दुलपद परतून आमी गावुया. काकलूचर ओ देवा आमच्या काकलूत आमची कोर सायब काकलूचर ओ देवा आमच्या काकलूत आमची कोर सायबा. बापा, तुवें मोगान आनी आपुरबायेन संवसार रचलोय. कितलो सोबीत, कितली कुशालकाय. आयज संवसारांत सगळीं झुजां चलतात. संवसारांत मनीस आपसुवार्थी जाला. संवसाराची शांती आनी सोबिताय बिगडल्या. जेजू, तूं संवसाराचें तारण. आमची काकलूट कोर आनी तुजी काकलूट अणभव आमकां करपा दी. फोन करुया. जेजूच्या गोश्टां खातीर आमच्यानी सगळ्या संवसाराची काकलूत कोर. 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 महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. देवीक काकलूत मरणाच्या वेळार. देवीक काकलूत मरणाच्या वेळार. बाबीनानो, दुबावच ना. आयज ना फाल्यां आमी सगळीं मरतल्या आनी मरणाचो वेळ येता तेन्ना आमचेर भिरांत येता, आकांत येता. भिरांत येता, आकांत येता. आनी जरी तर हांवें संवसारांत बरें केलां, देव आमकां अशें म्हणटलो. मातयेवाचें शुभ वर्तमान 25वर 23वी वड. मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 23 अशें म्हणटा. आनी ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा. तूं थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हण दाखयलें देखून हांव तुका वगळ्यो वस्तू पातयेतलो. यो आनी तुज्या दोनयाच्या कुशालकायेंत वांटो घे. होय, जेजू खुर्सार वळवळटना त्याय चोरान जेजू लागीं मागलें, सायबा, ताणें चूक वळखून घेतली. आज तूं वैभवन येता तेन्ना म्हजोय उगडास कर. आनी जेजून म्हणलें, होय. जायतो लोक आज कडेक पातकान मरता. कितलीं वर्सां जालीं कुमसार ना कांय ना, पातकान लोळटात. असल्या वेळार खिरेतपणी पातकी आनी उदीक करून मरणाचे तोडेक पावल्यांत तांचो उगडास करून आनी तांची काकलूत कर म्हूण मागून तें दुलपद म्हणुया. काकलूत सर ओ देवा आमच्या, काकलूत आमची कोर सायब. काकलूत सर ओ देवा आमच्या, काकलूत आमची
कोर सायबा. मरण कोणाक चुकोना हातूंत दुबाव ना, पूण मरणाचो वेळ येतोच मनीस भियेता आनी भावाट नासतले परी जियेता. कितलीं जाणां पातकान मरून वेतात. देव आमकां सानिना आनी सदांच आमचे सांगाती आसा म्हूण गोठ भावाट सांबाळून आनी तुजी काकलूट अणभवूंक आमकां कृपा दी. ह्याच भावार्थान म्हणुया. जेजूच्या बोध दुखेस्त कोश्टां खातीर, 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 महिमा पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सवकासायेन उबी रावया. पवित्र देवा, पवित्र सोर पदवेदारा, पवित्र मोर्नावीण आमची आनी सगल्या संवसाराची काकलूत कर. पवित्र देवा, पवित्र सोर पदवेदारा, पवित्र मोर्नावीण आमची आनी सगल्या संवसाराची काकलूत कर. पवित्र देवा, पवित्र सोर पदवेदारा, पवित्र मोर्नावीण आमची आनी सगल्या संवसाराची काकलूत कर. सासणाच्या देवा, तुजे सोवें सोपना तसली काकलूत आनी सोरना तसलें दोयाळपणाचें भांडार आसा. दयेन आमचेर तुजी नदर घाल आनी आमचे थंय तुजी काकलूत वाडय. हे वरवीं आमच्या आगोड्याच्या खिणांनी आमी निराशी जायनासतना वो उर्बा साणीनासतना व्हडा बोरवाशान मोग आनी काकलूत जावन आसा. तुजे पवित्र खुशेक आमचे समर्पण करूं. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदा सदा काळ. आमेन. बसुया. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जेजूचे काकलुतीचो देवीक काकलुतीचो तेर्स ह्या दिसांनी गरज आहा आमकां करपाक. ह्या दिसांनी आमकां चड गरज आसा. आनी 3 वाजता म्हणल्यार आमचो एक्चुअली गोंयकार टायम. पूण ह्या दिसांनी जाता जाल्यार जायना जाल्यार पासून इल्लोसो त्रास घेवया आनी देवीक काकलुतीचो तेर्स आमच्या घरा लागीं वा आमच्या वावराचे सुवातेर वा आमी खंयी आसूं करपाक प्रयत्न करुया. गरज आसा? वय. संवसाराची शांती पासत देवीक काकलुतीची आमकां गरज आसा. मागया आमी. आनी आमी मागता तेन्ना देव आमकां शांती दितलो. ह्या दिसांनी आमकां टीव्हीचेर जायते भाशेचो न्यूज पळोवंक मेळटा. सोशल मिडियाचेर तेज्याहून सुबेज मेळटा. खंयचें खरें खंयचें फेक खबर ना. थोडी भिरांत घालपाक सुबेज पासून न्यूज केल्लो आमकां दिसती पडटा. बॉम्ब घालूंकूच ना पूण 4-5 बॉम्ब आपूण पडटा थिंगा. प्लेन पडोंकूच ना पूण 10 तरी प्लेन सकयल पडटात. आपले आपूण पडटात ते. सोशल मिडियाचेर कितेंय पडटा. ह्या पासत सोशल मिडियाचेर जो न्यूज वाचता तेचेर धरून आमी
भिरांतूय दवरची न्हू आनी कुशालूय जावचें न्हू. पूण आमी जाणाव सद्याक आख्ख्या संवसाराच्या मळार हें एक टेन्शन जाल्लें आसा. देखून सगल्या लिडर्सां पासत आमचे आख्ख्या संवसाराचे जे लिडर्स आसात वेगवेगळ्या देशांचे, तांकां आमच्या मागण्यांची गरज, देवीक काकलुतीची गरज. तुका कडेन खबर आसची ना तूं कोणा पासत मागता, वो उमकें इंतेसांव गरज ना म्हणपाची, उमकें इंतेसांव म्हणपाची गरज ना. पूण जितलेय पावटी आमी ह्या दिसांनी, फाल्यांतान सुरू करया, आयज तावन सुरू केल्लो, हेज्यात तुमी तुमचे मदली थोडीं जाणां कोत्तात देव काकलुतीचो तेर्स. पूण आतां ह्या रितीरा उपरांत ह्या रितीराचो फोड कसो बो करून आमकां ही शांती मेळो पासून आमी देवीक काकलुतीचो तेर्स सदांच चालू दवरया. दवरतली तुमी? दवरतली तुमी? होय. संवसाराचे शांती पासत हो तेर्स चालू दवरया, देवीक काकलुतीक उलो मारुया. आतां ह्या वेळारूय इल्लोसो वेळ उगीच रावात. आजून पासून तें झूज खंयच्यान वेता आमकां खबर ना. आमकां कडेन खबर आसतली आमची घरचीं, आमची मोगाचीं, बो करून जीं कोण गल्फ रिजनान आसात तीं आमकां कळयतात ते भाशेन. फ्लायट्स कॅन्सील जातात जे भाशेन आमी जाणा. ब्रदर मेवी फ्लायट कॅन्सील जाली, आमकां बऱ्याक पडलो ती दुसरी गजाल, पूण फ्लायट कॅन्सील जाली. कॅन्सील जावपाचें कारण इरान वॉर. ह्या पासत शांती देवाची आमी मागुया. पोतून येयात. आनी एक वस्त आहा, संवसाराची शांती बिगडल्या. वय, संवसाराची शांती आतां मातशें कुशीन दवरया आनी आमचे जण एकल्याचे शांतीन भितर चल्ल्या. तुमकडे शांती आहा? तुमगे काम कोत्तें शांती न्हू. शांती आहा काळजान? आहा काय ना? काय आहा काय ना ती खबर ना. कुफू जावं जालो आहा सगलें न्हू फ्रांसीस. शांती आहा काय ना तें खबर ना. जाल्यार जण एकल्याक आमकां शांती गरजेची. कित्याक आयज सकाळीं सावन आमी आयकत आयल्या, फादर झेवियरान आमकां धाडायन सांगलां, ज्या मेरेन कुमसाराचो साक्रामेंत ना ती शांती जी आमकां दिल्ली आहा आनी आमी बिगडल्या ती परतून येवपाची ना. आतां जरी तर आमचो प्रश्न पातोक केला, कुमसार वचपाक म्हाका पातोक आहा, पातकां उगडासूय ना. आसूं, पातकां उगडास करना काय, सोड, पातोक नाकाच. शांतीची खबर कर. काळजान शांती आहा हें चॅक कर. हें शुवर खबर आसतली तुमकां. तुजी शांती ती. तुज्या काळजान शांती आहा जाल्यार हांगडे पातोक ना आसतलें. हें समजपाक जाता. शांती ना कसल्याय कारणाक लागून जाल्यार जाणा जावं पातोक आहा, डेफिनेटली आहा. शांती ना जाल्यार आनीक आनी दुसरें कारण न्हू. शांती ना म्हणल्यार पातोक आहा. पातोक आहा जाल्यार फादर झेवियरान कितें सांगलें? पातोक आहा जाल्यार कुमसाराची गरज आसा. फादर झेवियर म्हयन्याक एक पाटी वयता खंय कुमसाराक. हांव कितू पाटी वयता हांव सांगना तुमकां. पूण पातोक जरी तर आहा जाल्यार कुमसाराक येवपाक सकाळीं मीस जाल्या उपरांत आसताय आमी. आमचे पॅरिशीन तरणाटीं आसलीं 2 जाण बरीं. आतां सद्याक आपल्या शिकपाक लागून तीं भायर गेल्लीं. 2गूय जाण तरणाटीं गेल्लीं आहाय. आनी जायते पावटी हांव थिंगाच बसून उरतालो साक्रिस्तीन. ह्या दिसांनी गिराक उरना. आनी जायते पावटी थोडीं जाणां तुमचे मदलीं हें विचारतलीं, कितको कुमसार कोत्ताय? सदां कितें पोत्तून कितले फास्ट तीं पातकां कोत्ताय? ना, कुमसाराक वयता हेजो अर्थ हो न्हू ही व्हडली पातकी. पूण कुमसाराची आनी कुमसाराच्या साक्रामेंताचो जो वालोर समजल्ली आहा ती येतली पोत्तून. इल्लेशें पासून जालें जाल्यार येतली. आनी इल्लेशें जालें जाल्यार पासून येता तेन्ना
इल्लें डिस्कशन पुरो आसलेलें चल बेश्टें एब्सोल्युशन दी आनी वच कितू वगत रावत फादर आमकां रावपा पडटा हिंगा तूं येयना भायर हांव रावता फादर तुका मेळपा तूं कुमसार कोतालो तरी पूण तूं जाण जायन पासून येयल ना भायर ना भायर आहा तांकां गरज ना कुमसाराक येयल्या तांकां गरज आहा ह्या पासत पादविगार कुमसाराक येयला ताका चड वेळ दितलो आतां ट्रीक काडशाय पादविगारा मेळपा जाय जाल्यार कुमसारा वचपा म्हण ना पूण कुमसाराच्या साक्रामेंताचो अर्थ आनी उपयोग आनी वालोर समजून वय कुमसाराक येवपाक जाय आतां रेतीर आयज सोंपतलो मिसाचें बलिदान जातलें रेतीर काबार आनी मागीर लायण जातली हूंय आं तांदूळ घेवपाक लायण लागतली मागीर कितें ह्या रेतीराचो फोड आमकां आसतलो कोण कोण येयल्ले हे पावटी एक काळे गान येयल्लो फादर काळे गान अमेरिकेचो थिंगाल्लो तांजानिया काम करता हे पावटी रेतीरा फॉरन हें आसलेलो हे पावटी रेतीर कोण दिला तुमगे इगोर्जे आतां बँड ऑफ प्रिस्ट आसले आमी रावतालीं ते म्युजीक वाजयतो म्हणून एकूय दीस वाजयलो ना एकल्यानय बीन पूण बँड ऑफ प्रिस्ट आमच्या तेमी येवन केल्लो रेतीर आमचे पासत ना भाव भयणीनो हें गरजेचें न्हू काळे गान येयल्लो फादर काय धवे गान आसलेले फादर तें गरजेचें न्हू बरे नामनेचे प्रिचर हाडलेले वेगवेगळे काय हे आमगेले सदांचो पादविगार वयता थिंगा लूट कोता हेंय गरजेचें न्हू बँड ऑफ प्रिस्ट केन्ना रेतीर दिवपाक अशें वचनाय चडशे इवनींग वीथ जिजस गॉस्पल म्युजीक कोत्ताय फर्स्ट टायम एक रेतीर केला हेंय गरजेचें न्हू पूण ह्या रेतीरान तुका कितें मेळ्ळां नवसोरणी जावपाक इल्लो तरी चान्स पडला इल्लो तरी आख्खी नवसोरणी जावची ना आनी आख्खी नवसोरणी कोर म्हूण म्हाका दिसना जेजू पासून आमकां सांगता आख्खी नवसोरणी कोर नाजाल्यार फाल्यां मिसाक येयनाका अशें जेजू सांगचो ना पूण हो रेतीर 3 दिसांचो रेतीर इल्ली तरी नवसोरणी जावपाक म्हाका उपयोगाक पडला हो प्रश्न जावन एकल्यान आपणाक विचारचो आनी त्या प्रमाणे तुमचें जिवीत जियोवचें हें चलता आसतना कितलो लोक येयल्लो ह्या वर्साक रेतीराक मातशें सुबेज लोक जाला शुवर ते काळे फादराक लागून जालो तो काळे फादर म्हणल्यार काळे गान येयल्लो ताका लागून फॉरन हें आहा देखून घोडी आयज लोक चड जाला आसतलो हे पावटीक ना तुमकां हाडल्यान देवान हे पावटीक घडये इल्लीशी सुबेज जाणां येयल्यान जाल्यार देवान तुका ओडून हाडला गेल्ल्या वर्साक रेतीराक येवंक ना तूं ह्या वर्साक येयला ह्या वर्साक देवान हाडला ओडून आनी तुवें जाबाब दिला आनी देखून मातसो इल्लोसो नंबर सुबेज आहा रॉंग आमी कन्क्लुजन काडचें न्हू हो बँड ऑफ प्रिस्ट येता म्हूण ना कोण बँड ऑफ प्रिस्टाक लागून येवं ना बँड ऑफ प्रिस्ट इज नॉट अ ग्रूप ऑफ प्रिचर्स नो देवान तुका हाडला देखून जर देवान जरी तर हाडला जाल्यार हो रेतीर सोंपल्या उपरांत देवाक कितें जाय तूं कडेसान हें मातशें गरजेचें हो रेतीर काबार जाल्या उपरांत हांव हे फिरगोचेन मिसोड सुबेज जातलें गेल्ल्या वर्सा रेतीराक येवना हे पावटी रेतीरा येयला जाल्यार हे पावटीक गेल्ल्या वर्सांनी हांव तितलो मिसोड जावंक ना एक्टिविटीज इगोर्जेच्यो एक्टिविटीज ओ हे इगोर्जेन आमची इगोर्ज म्हजी इगोर्ज अशी म्हाका दिसोंक ना जाल्यार आतां हो रेतीर जाल्या उपरांत इज इट गोईंग टू इनक्रीज होय ही म्हजी इगोर्जेन हांव चड मिसोड जातलें फादर पिटो ब्रिटो म्हणटा ते भाशेन जातलें काय फुडें आसा न्हू कोण फादर ब्रिटो तो फादर पिटर ब्रिटो आमचो शेजारचो जातलें काय येतलो तो ह्याच्यानी पोत्तून म्हणपाक जातलें काय म्हज्यान जातलें काय हांव कोत्तोली काय आनीक म्हजे कुशीक म्हज्या गोराब्यान आसलेल्या म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या तरणाट्यांक म्हज्या घोवाक म्हजे बायलेक ही इगोर्ज म्हजी आनी हो भावार्थ म्हजो आनी ह्या भावार्था पासत
हांवें करूंक जाय म्हजो वावर हें कोत्तलीं काय देवीक काकलुतीचो तेर्स कोत्ता आसतना फॉर द नेशन्स येस पूण तुजी शांती तुका आहा शांती हें सगल्यांनी पळोवचें आतां पुरो न्हू तो तिसरो तो लास्ट टॉक आहा थिंगा फादर तुवें नांव घालूंक ना फकत FR घायलो आहा जाणा तुमी तो टायम टेबल बरी बाय हार्ट करून येयलें कोण येतो काय कोण येतो थिंग फकत FR आहा तो FR मेळ्ळो ना देखून हांव रावला उबो लास्ट FR आतां मेळ्ळलो ना आनीक आतां उलयला तो पुरो आनी देखून आतां 5 वरांचेर मीस जावपाचें तें आनी मातशें बेगीन येतलें आनी 4:30 जातलें त्या पयलीं आतां FR तुमी हिंगासान आतां आमी FR काबार जाले बँड ऑफ प्रिस्ट खल्लास मीस करपाक FR जायो परतून फादर कोत्तलो आतां थोडोसो वेळ कितलो वेळ बेगीन जाल मरे फादर 3:45 जाताय थिंगा हाय आनी मीस 5:00 कितें जातो गाई ओके आतां हो वेळ तुमचो तो FR आहा ते तुमी ओके आनी मायक चलता बरो येता तुमी मुखार येवपाक जाय आनी तुमी सांगपाक जाय आतां कितेंय तुमचे मतीन जें कितें ह्या दिसांनी येयलां इफ इट हॅज टच्ड यू कम एंड स्पीक पुराणांतल्यो काणयो न्हू हांव एक दीस चलोन वयता आसतना मुखार कोंबी येयली ती खंयची ती बोडसान आहा दमडी बोडसान आसा दमडी तो आतां खंय कोंबडी फादर झेवियरान सांगलोलें ते कोंबडेची खबर करना हांव पूण एक दीस हांव वयतालो थिंगा कोंबी येयली कोंबी म्हाका चोंच मारपाक सोदतालें हालेलुया म्हणलें कोंबी पोत्तून गेली प्रेज द लॉर्ड ना असलें तें नाका आयज ओके पूण ह्या दिसांनी जें कितें तुमी शिकल्या तें जरी तर तुज्यान येवन हिंगा थोडक्यान सांगपाक जाता इट कॅन हेल्प समबडी ओके दुसऱ्यांक कित्याक पाद्री उलयताय ते आमी मातशें दुसरे भाशेन जाता आमगे आयकनाय बाय आतां कोण चड आयकताय आजून पासून आहा आमकां हें पूण फादराक सांगपाक इजी तें वेरी इजी फादराक सांगपाक फादरा खंय फामील आहा तो खंय बायले बाराबर रावता तेगे खंय भुरगीं आहाय तेगे यूथ खंय आहाय तेगे भुरग्यांक इस्कुला खंय पावोवपा वचपा जाय आमगे भुरग्यांक इस्कुला पावोवपा पडटा तेंगे एग्जाम येयली म्हणटरी तेंचे बारा आमी एग्जाम करूंक पडटा कित्याक ती एग्जाम कोन्नाय देखून आमी एग्जाम कोत्ताय देखून आमच्यान येवपा जायना तें खंय फादरा खबर आहा देखून आयको मातशें त्रास जाता देखून तुमी आतां फादर म्हणटा ते लास्ट फादर FR डॅश आहा ते FR तुमी यू आर गोईंग टू प्रीच ह्या पासत इल्लोसो वेळ ओगीच रावाय चिंत माग जेजू कडेन हांव प्रिचर जातलो काय म्हजें एक उतर बऱ्याक पडटलें काय ओय तुजें एक उतर पासून बऱ्याक पडटलें चिंत इल्लोसो वेळ FRs ओके सगळे फादर न्हू म्हळ्यार FR हांव नोको FR कितें तें आतां बट FR इज फॉर यू मायक इज ओपन एनी वन कॅन कम इंग्लिशीन जाल्यार इंग्लिशीन उलय कोंकणीन जाल्यार कोंकणीन उलय हिंदीन जाल्यार हिंदीन उलय जाय तें उलय
जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, जान देकर मेरा मन, मेरा तन, मेरी काया, मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा मन, मेरा तन, मेरी काया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। रात काली दूर हुई है, हुआ सवेरा, सुबह तारा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। FR मुखार या.